भुरग्यानो, तुमकां काणयो आयकोपाक आवडटात? हय न्ही? तुम्ही राजाच्यो काणयो, सवण्या सुकण्याच्यो काणयो, अकबर बिरबलाच्यो काणयो तुमच्या आजी आज्या कडल्यान, आवय बापाय कडल्यान, बाई कडल्यान आयकल्यात आसतल्यो न्हय? तुम्ही पिनोकियोची काणी आयकला? भुरग्यानो, पिनोकियो जेन्ना जेन्ना मस्ती करतालो न्हय, तेन्ना तेन्ना ताका शिक्षा म्हण ताचें नाक व्हड व्हड जातालें. तर अशीच एका राजाची काणी आयकतली तुम्ही? ज्या राजाच्या हातांतल्यान एक चूक घडली आनी ताका पिनोकियो सारकी कसली शिक्षा मेळ्ळी, आयकोपाक जाय तुमकां? तर काणयेचें नांव आसा राजाक फुटल्यान शिंगां. एक राजा आशिल्लो. तो एका फावट शिकारेक गेल्लो. रातचो तो रानांत पावलो. लागींच्या तळ्यांत चेकूच असो उदक पिवपाचो आवाज ताच्या कानार पडलो. सावज सावज म्हळ्यार रानांत शिकारेक वता तेन्ना नदरेक जें जनावर पडटा आनी ताची शिकार करतात ताका सावज म्हणटात. तर सावज उदक पिता आसतले अशें समजून राजान त्या आवाजाच्या दिकेन म्हळ्यार दिशेन बाण सोडलो. इतल्यान हम्मा अशें गायचें रडप राजाच्या कानार आयलें. बेगी बेगीन राजा तळ्यार गेलो. थंय राजाचो बाण तोपून एक निष्पाप अशी म्हळ्यार केन्नाच पातक करुना अशी गाय मरून पडिल्ली. तें दृश्य म्हळ्यार तो देखावो पळोवन राजाक खूब वायट दिसलें. इतल्यान थंय एक ऋषी आयलो. भुरग्यानो, ऋषी म्हळ्यार भगवे कपडे घातलेलो सदांच देवाची पुजा यज्ञ करपी. हे ऋषी न्हय, पयलींच्या काळार आश्रम बांदून रानांत रावताले. त्या आश्रमांत राजाच्या ब्राह्मणाच्या भुरग्यांक वेगवेगळ्यो गजाली शिकयताले. जशे तुमी शाळेंत येवन बरोवपाक, वाचपाक आनी हेर गजाली शिकतात न्हय, तश्योच तांकां श्लोक म्हणपाक, संस्कृत वाचपाक, बरोवपाक, बाण चलोवपाक, यज्ञ करपाक शिकयताले. तर ते आश्रम निवळ करप, रांदप, गोठ्यांत आशिल्ल्या गोरवांची देखरेख कशी करप ही बी कामां तांकां शिकयताले. तर अशाच एका आश्रमांत बशिल्ली गाय उदक पिवपाक तळ्यार आयिल्ली. राजाक रानटी जनावर अशें दिसलें आनी तांणी सोडिल्लो तो बाण चुकून त्या गायेक लागलो. गायचो आवाज आयकून आश्रमांतलो एक ऋषी थंय धांवत आयलो. मेल्ली गाय पळोवन ताका भिरभिरी मारली. ताणें रागान राजाक विचारलें, हे गायेक तुवें मारल्या? हय अशें राजान म्हणलें. ही आमची आश्रमांतली गाय, आमचे आवडीची तशी गरजेची. तुवें निष्पाप अशें आमच्या गायेची हत्या केल्या. हांव तुका शाप दितां, तूं गाय जावन पडशी. हें आयकून राजाचेर आकांत आयलो. ताणें ऋषीचे पांय धरले आनी विनंती केली. ऋषी महाराज, म्हजो बाण चुकून गायेक लागलो. म्हाका आतां पश्चाताप जाता. म्हाका येदी व्हड ख्यास्त दिवं नाकात. हांव गाय जावन पडलो जाल्यार ह्या राज्याचें कितें जातलें? राज्य कोण चलयतलो? उपकार करून शाप फाटीं घेयात. हें आयकून ऋषीन म्हळें, एकदां दिल्लो शाप फाटीं घेवंक जावचो ना. तुजी दया येता म्हूण हांव तुजी ख्यास्त उणी करतां. आख्खी गाय नाका, निदान गायेचें एक तरी आंग घेवचें पडटलें. खंयचें दिवं तें सांग. हें आयकून राजान विचार केलो. जर कान, पांय वा शेपटी घेतली तर ती लोकांक दिसतली न्हय? ते परस शिंगां बरी. मुकुटा पोंदा घालूं येतात.
कोणाक दिसची नात. राजान ख्यास्त म्हळ्यार शिक्षा म्हणून शिंगां मागून घेतली. दुसऱ्या दिसा राजाक शिंगां फुटली. शिंगां दिसची नात अशे तरेचो खाशेलो मुकुट राजान तयार करून घेतलो. मुकुटा पोंदा शिंगां दापून राजा वावरूंक लागलो. दर म्हयन्याक राजा केस मारून घेतालो. हे फावटी केस मारतना म्हाल्याचे नदरेक शिंगां दिसलीं आनी ताका अजाप जालें. म्हालो म्हळ्यार खबर आसा न्हय तुमकां? तुमी जाच्या कडेन केस मारपाक वतात. तर राजाले केस मारता आसतना म्हाल्यान तांकां शिंगां आयलात ती पळयलीं. राजाच्या लक्षांत आयलें की आपल्याक शिंगां आयल्यात ही गजाल म्हाल्याच्या नदरेंत आयली. तर राजान म्हाल्याक फरमायलें, हें पळय म्हाल्या, म्हाका शिंगां फुटल्यांत ही गजाल कोणाक सांगूंक जायना. कोणाक सांगशी तर तुका जितोच मारतलो. जिवाच्या भंयान शिंगाचें गुपीत म्हाल्यान पोटांतूच दवरलें. ताणें राजा आपल्याक जित्तो मारतलो ह्या भंयान कोणाक तें सांगलें ना. पूण गुपीत पोटांत दामून दवरल्यान म्हाल्याचें कितें जालें हें आयकुपाक जाय तुमकां? तर भुरग्यानो, फुडली काणी आमी फुडल्या तासान आयकुया.